विरेश बाब, ह्या काल सध्या एक तुज्या वयल्यान व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी एक्स एम एल एचो कित्याक तुवें म्हणटा बांबोलीम वचोन हेचे डेल्टिनाचे आनी ग्रँड हायताचे हेजेर पोवयो भाजल्यो म्हणून. सो हेजेर कितें तुमी कहल्यो पोवयो भाजल्यो थिंगा? पयलो म्हटल्यार सरकार आसा BJPचो, तेज्या गोंयान आसलो पट्टो BJPचो, तेज्या फाटल्यान त्याच पंचायतीचे पंच मेंबर आसले, आदलो डेप्युटी सरपंचूय आसले, तेय BJPचे. आनी पोळयो कोणान भाजल्यो ह्या त्या पंच मेंबरांक हेणें पयलीं विचारपाची गरज आसली. दुसरें म्हटल्यार जे हायताचे फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसली, ती रिटेनिंग वॉल इतलो तेंप आमी हाडून दवरिल्ली. आमचे कोर्टान गेल्ली आसा मॅटर, NGTनूय मॅटर आसा, स्थगीत तेजें इन्स्पेक्शन करता. आतां हो इतलो तेंपान काल येवन उलोवपाक लागलो. आतां तूं इतलो आसलो, तुजो सरकार इतलो आसलो, नाल्यार त्या सरकारा कडेन तूं कित्याक वचोना आनी ती हाडूंक ना कित्याक? तूं कित्याक उगी रावलो? आमी स्थगीत रितीन ह्या सरकाराचो विरोध करीत आसा. ज्या सरकारान, ह्या BJP सरकारान जी वाट लायिल्ली आसा, अशी नाका जाल्ली परमिशन्स ग्रांट करता, तेंचेच TCP डिपार्टमेंट, तेंचेच पंचायत आसा, तेंचीच सरपंच, ती लोकल सरपंच जी आसा कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीची, ती डिओना कोरगांवकर, ही सरपंच BJPची महिला अध्यक्ष आसा. आतां हें तुमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तो आदलो आमदार मातशी तेजी याददाश्त कमी जाल्या, तो गजनी जाला दिसता, तेका लागून तेका याद उरना. आनी तो याद उरना म्हणून तो भलतेंच कितें उलयता. आतां वारावयले पोके फार मारपाचें बंद करपाची गरज आसा. कित्याक BJPची फुडलो सरकार जो आसा, हो सरकार BJPचो कसोच जावपाचो ना. लोक विटलेले आसा. ज्या तरेन BJPन काबार केल्ले आसा आनी परमिशन्स ग्रांट करता. आनीक तेणेन उल्लेख केलो की पयर आमी रस्तो हाडोवपाक गेले, जावं ते प्रायवेट फॉरेस्टान हाडोवपाक गेले. आतां तेणेन सांगपाची गरज आसली की तेंचोच मिनिस्टर, जो TCP मिनिस्टर विश्वेत राणे आसा, तेज्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत फॉरेस्ट पडटा, TCP तेजे डिपार्टमेंटा अंडर पडटा. तेंकां समज परमिशन दिलें, ते डिपार्टमेंट करता कितें? पंचायती करता कितें? तुजी लोकल पंचायत तुज्या अंडर आसा, तुवें तेंकां हार घातलेले, बरे व्हडले व्हडले हार घातलेले आनी तुवें BJPचे पट्टेय घालून तेंकां मिटिंगेक भोंवता. सो हें करता कितें जेन्ना तूं अशी एलिगेशन्स करता? सो हें चिंतून हेणेन उलोवपाची गरज आसली. पूण तें म्हाका तरी दिसता की हो जो आसा, हेणें आपणाची पोळी भाजल्या आनी आपणाची पोळयेचेर हो दुसऱ्यांचेर फार मारपाक सोदता. सो तेणें आतां अशेंय उठलेलें आहा, तेणें जायतें डेव्हलपमेंट केल्लें ह्या आदीं. तेणें नेवरा पंचायत बांदल्या, बातीम पंचायत बांदल्या आनी अशें जायतेच डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आहा. आनी आतां रिसंटली तेणें गोवावेले पंचायत हें केल्ली आहा. सो हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? तुमचे टर्माचेर तुमचें डेव्हलपमेंट आनी तेचें डेव्हलपमेंट कितें? पळय, तेणेन खुबशे फावंडेशन स्टोन घातलेले, खुबशे फावंडेशन स्टोन पेंडींग घातले. आनी ते फावंडेशन स्टोनाची कामां आमी फुडें येयल्या. आमी काम केलें, कित्याक सगळीं कामां हेणेन पेंडींग दवरून ती कामां प्रोसेडूच करिनासलो. आनी कित्याक प्रोसीड करिनासलो हेंय लोकांक खबर आसा. आनी जेन्ना सरकार आयज तो BJPन आसा, BJPच्या सरकारान प्रत्येक वेळार तो असोच म्हणटा की BJP सरकार करता, BJP सरकार करता. रस्त्याचेय तेणेन उल्लेख केलो. ते रस्तो कित्याक खणलो तोय आमी हेच्या पयलीं सांगलें की 40 वर्सां थंय पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती पायपलायन परत परत फुट्टाली. ताका लागून ती पायपलायन घातली. लोकांक त्रास जाता, म्हाकाय खबर आसा. कित्याक तुमच्याच सरकाराचो तो तेणेन आनीक उल्लेख केलो की PWD मिनिस्टरा कडेन आपूण वयतलो आनी कितें आसता आपूण करून घेतलो. आतां PWD मिनिस्टरा कडेनूच ती फायल आहली. ऑलमोस्ट 1 म्हयनो ती फायल डिले उरली आनी हांव येवन मागीर हांवें पर्सनली वचून ती फायलीचेर सिग्नेचर घेवन ती मुवमेंट जाली. आतां तुमचे इतले सक्षम BJP आसले आनी तुमचे मिनिस्टर आसले जाल्यार त्या टायमार तेंच्यान सायन मारून तेन्नाच क्लियर करपाक जाल्ली. तेका लागून डिले जालो म्हणून तो रस्तो टायमार जावपाक पावना. हें तूं सांगिना, तुका तें खबर ना. तूं वाऱ्यार पोके फार मारपाक तुका संवय जाल्या. सो हितून क्लियर कळटा की हेका कांयच खबर ना कितें चल्लां आनी कशें चल्लां तें, कशें कामां करून हाडलेलीं आसा तीं आनी कशी आमी फुडें लोकांक वांगडा आसा. लोकांची जी कामां आसा, डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा, सांगेंद्रे मतदारसंघात आमी कितलींशीं डेव्हलपमेंटल वर्क केल्लीं आसा. आनी जेन्ना आमी फुडें वयतले तेन्ना ही सगळीं डेव्हलपमेंटल वर्क आमी दाखयतले. हांवें एक कावंट करपाची गरज ना, तो 2-3 कावंट करता. आमी कावंट केलो न्हू, तो कावंट काबारूच जावपाना. सो तुमचे आतां डेव्हलपमेंट आनी तेचे डेव्हलपमेंटाचेर तुमी कम्पॅरिजन करतले, कंपेर करतले? पळय, हे लोकांनी कंपेर करपाची गरज आसा. लोकांनी पळोवपाक जाय की विथीन 4.5 years आमी कितें काम केल्लें आसा.
कशे लोकां वांगडा आसा आमी आनी कशे लोकां फुड्यान पावल्ले आसा. हांव कंपेर करपाक कोणूच न्हू, लोक करतले. लोकांक मतदार इज अ राजा आनी राजा डिसायड करता की बाबा कोणाक निवडून हाडपाचें. सो इलेक्शन येवपाचें आसा, ते इलेक्शनाक आमी पळोवया. सो तुमकां अशें दिसता ते नेक्स्ट इलेक्शनाक कितें तेजी तयारी वो तो तुमचेर हेजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान अटॅक करूंक सोदता अशें? पयलू म्हटल्यार तेणें आपणाची टिकेट राखपाची हें हांव विचारता. तो ताका मेळटा काय ना, काय आनीक कोण घुसपाक सोदता हें पयलू तेणें चॅक करपाचें. तो आयज ते पट्टो घालून फाल्यां तोच पट्टो आसतलो काय ना तोय तेणें चिंतपाचें. तुमचे म्हणणे डावटफूल तेका बीजेपीचे तेच तुमकां सांगता, तेणें पयलीं चिंतपाचें आनी मागीर फोगोट्यो मारपाक चालू करपाच्यो. वाह दादी, डिलीशियस फूड बनाया है। माँ जी के हाथों में जादू है और उनके साथ पंचामृता प्रोडक्ट्स का चमत्कार। तुम इतने डाइट कॉन्शियस हो ना, तभी माँ ने तुम्हारे लिए खास पंचामृता के फोर्टिफाइड चावल और आटे से खाना बनाया है। मैंने किचन में सब चेक कर लिया और सबसे अच्छी बात, पंचामृता के प्रोडक्ट्स गांव हो या शहर, हर जगह अपनी महक बरसा रहे हैं। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।